खरोच म्हटल्यार तुमकां सांगपाक सोदता की जे आयज इन्स्पेक्शन आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD सरान जेन्ना ठरयलें म्हणजे आपूण येता आनी येवन आमी टोटल इन्स्पेक्शन करुया। हांव खरेंच आमच्या मिनिस्टराक मुर्मुगांवचे आख्खे फिशरमॅन तशेंच बाकीचे सगळे आमचे वॉर्ड नंबर 9 8 लोकां कडसून हांव खरेंच ताका सल्यूट करता, कित्याक जे प्रमाणे आपले उतार धरून सर हांगा येवन टोटल इन्स्पेक्शन केलें आमच्या मिनिस्टरान। आणि हे आम्ही 10:30 स्टार्ट केलें इन्स्पेक्शन। म्हाका दिसता आतां 12:30 क्रॉस जाली, एक जावपाक येयलें। एक पॉयंट असो सोडूं ना, कित्याक हांव लोकल MLA जावन सुद्दां हांवें हांगा एकदां इन्स्पेक्शन केलें। म्हाका दिसता तेंच्यांनी म्हाका तेंच्या स्टाफांनी म्हाका दिसता 20 मिनटां भितर काबार केलेले। बट आयज कमीच 2 ते 2.5 वरां टोटल ईच अँड एवरी पॉयंट जो आसा तो इन्स्पेक्शन केलेलो आसा। कित्याक हांगा एक इश्यू आसलेलो जो फिशरमॅनाचो सदांच म्हणटाले, कितें आमचे जे सिल्वेजीचे डिस्चार्ज जावन दर्यान येवन तेजे घाण उदक जॉयंट जाता आनी जे वास मारता तेजे लागून हो इश्यू इन रियलिटीन खंय तरी आसा ते आमीय जाणा, कितें फिशरमॅन हांव स्वता येवन पळयलेलो, म्हाका हो दिसला ते। बट आयज जे प्रमाणे हो आमचो ट्रिटमेंट प्लांट चलता त्या हिसपान जे फायनल फ्लो जो आसा पळय तेजो तो प्रॉब्लम ना। बट खंय तरी जो इश्यू आसा तो सरान सांगला तो फायंड आउट करतलो। जो एडिशनल एमर्जन्सी सोडपाक लागून जी वाट आसलेली ती सुद्दां सरान स्वता वचून, म्हाका दिसता थंय इतली झाडां जाल्लेली थंय वयपाक वाट नासली, ती स्वता आमच्या स्टाफांनी ती झाडां कट करून मिनिस्टर स्वता वचून ती पळयला तो पॉयंट आनी तो सील करपाक लायलेलो आसा। ब्रिक्सान बांदून तो सील कर सद्या, कित्याक सरान सांगला कित्याक आपल्याक पयलीं पॉयंट कळोंक जाय खंयसून हें उदक ते उदकान वयता म्हणून। इतले ताणें केअर घेतलेले आनी सगळे सांगलेले आसा। म्हाका दिसता आमचे सगळे फिशरमॅन भाव जे हांगा आसा तेंच्यांनी स्वता पळयला आनी आमी खंय तरी कन्विन्स आसा की बाबा सिल्वेजीचे उदक ते वचना। बट खंय तरी हेवूय फॅक्ट आसा की ते उदक खंयसून तरी येता, ते खंयचे तरी सिल्वेज टँकर जे आसा ते सोडटा काय आनी खंयसून वयता ते आमकां खबर ना। सो तेजे खंय तरी आमी सोल्युशन काडपाक लागून सरान सद्या ते एमर्जन्सी लायन आसली ती सद्या पॅक करपाक लायलेली आसा आनी फुडें जो प्रोसेस आसा तो आमी करतलो। आनी सरान एवरी फिशरमॅनाक सांगलेलें आसा कितें इन केस फाल्यां अशें कितें थंय जाल्यार डायरेक्टली आपल्याक कॉल कर, आपूण येता, कितली लेट रात जावं केन्नाय जावं आपूण स्वता येवन तुमचो जो इश्यू आसा तो सॉर्ट आउट करून दिता। खरेंच हांव मनानसून आमच्या आख्या मुर्मुगांवच्या लोकां कडसून हांव ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD खरो थँक्यू म्हणटा, कित्याक ताणें इतलो वेळ इतलो टायम आमकां दिलो। आनी टॅक्निकली म्हाका दिसता हांवें फर्स्ट असो मिनिस्टर पळयलेलो आसा कित्याक ताका आख्खी नॉलेज आसा। तो वचून बिश्तो थंय उलयनासलो, तो तांकां क्वेश्चन करतालो, आपल्या ऑफिसरांक क्वेश्चन करतालो, तांकां सगळ्यांक स्टाफांक क्वेश्चन करतालो आनी तांकां तो जो नॉला कनेक्ट जाला तो फुडें काय हांव तुका एमर्जन्सी ओपनिंग आसा ते ना नालो कनेक्ट झाला तो नाला कनेक्ट जाला तो आमचो सारको रायट टू आमचो सासमोळे बायणासून अवर लेडी ऑफ कॅन्डलाइट चर्च आसा पळय थंयसून तो नळा येता आनी हांगा पर्यंत तो नळा जॉयन जाल्लो आसा। सो खंयसून तरी थंयसरूय जी सिल्वेज आसा पळय आनी बाकीचे जे वेस्ट वॉटर आसा पळय ते खंयतरी जॉयन जाता ते। सो तेजेरूय सरान सांगलेलें आसा आपूण WRDक सांगून तेजेर खंय तरी ते स्टॉप करून तेजे वरसून आमकां कळटलें पळय उदक खंयसून येता तेजेरूय एक सोल्युशन काडपाक लागून सरान एक इनिशिएटीव घेवया म्हणून सांगलेलें आसा। काम नहीं करा तो गुस्सा आएगा, निदेशक को गुस्सा कभी आता नहीं। सर आज हॅप्पी आहात तुम्ही तुमचे स्टाफ आणि कितें आसता पळय हांव येयलो स्टाफ आमचेच ते स्टाफाक कितें आसता म्हजो स्वभाव तांकां कळपाक जाय। हांव तांकां डिमोरलायज करपाक येवना, पूण जो इश्यू आसता पळय ते रिपोर्ट तुमी यू टू फायंड सोल्युशन लोकांनी सांगप आनी लोकांनी आमकां आपोवप सारकें न्ही। स्टाफान जर आमकां आपयलें अशें इश्यू आनी म्हजो नंबर सगळ्यांक एक्सेस आहा, म्हाका जर SMS केल्यार हांव कॉन्टॅक्ट करता। सो हांवें तांकां सांगलें मे बी हेजे पयलीं इतले वर्सां ते काम करता अशें मिनिस्टर केन्ना येनासलो अशें दिसता म्हाका। आतां तांकां कळ्ळा म्हजो स्वभाव आनी सगळे PWD लोकांक 8-9 म्हयने म्हजो स्वभाव सगळ्यांक कळ्ळा, म्हाका गुस्सा येना। जे टॅक्निकली तेणी म्हाका दिसता ते JETA आमचे जे लोक आसा तेणी समजोवपाक जाय। आतां 20 वर्सां जेन्ना हांवें एक क्वेश्चन विचारलो तो वेटवेलाचे जे पंपिंग स्टेशना कडेन आसा ते कडेन कितले लिटर आसा ही शूड बी एबल टू आन्सर न्ही, तेन्ना गुस्सा येतलो। पूण म्हाज्या मोगान गुस्सा तो रागान न्ही, मोगान। पूण मागीर जर करपाक जाय तेकाय हांव रेडी आसा करपाक, घरा धाडपाक म्हाका कांय प्रॉब्लम ना। कित्याक इफ आय एम अकाउंटेबल दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल, दॅट इज द मिनींग ऑफ दीस गुस्सा। इट इज नॉट पर्सनल, आमचें रिलेशन तशें म्हाका कोणाक वयल्यान तांकां हेल्प करता, तेंचे इश्यूज कितले गव्हर्मेंटा कडेन पेंडींग आसा खूब सोल्यूट केला आनी बाकीचे आतां करता। सो म्हज्या आनी तेंचे कांयच प्रॉब्लम पर्सनल ना। म्हाजे कडेन जे गोश्टी जाता तांकां हांव करून दिता, म्हाजे कडेन जे जाता त्यो। पूण जेन्ना कामाचे बद्दल आसा तेणी काम करपाक जाय असो म्हजो हेतू।
काम नहीं करा तो गुस्सा आएगा देश का गुस्सा कभी आता नाही सर आज हॅप्पी आहात तुम्ही तुमचे स्टाफ आणि कितें आसता पळय हांव येयलो स्टाफ आमचेच ते स्टाफाक कितें आसता म्हजो स्वभाव तांकां कळपाक जाय हांव तांकां डिमोरलायज करपाक येवना पूण जो इश्यू आसता पळय ते रिपोर्ट तुमी यू टू फायंड सोल्युशन लोकांनी सांगप आनी लोकांनी आमकां आपोवप सारकें न्ही स्टाफान जर आमकां आपयलें अशें इश्यू आनी म्हजो नंबर सगळ्यांक एक्सेस आहा म्हाका SMS केल्यार हांव कॉन्टॅक्ट करता सो हांवें तांकां सांगलें मे बी हेजे पयलीं इतले वर्सां ते काम करता अशें मिनिस्टर केन्ना येनासलो अशें दिसता म्हाका आतां तांकां कळ्ळा म्हजो स्वभाव आनी सगळे PWD लोकांक 8-9 म्हयन्या म्हजो स्वभाव सगळ्यांक कळ्ळा म्हाका गुस्सा येना जे टॅक्निकली तेणी म्हाका दिसता ते JETA आमचे जे लोक आसा तेणी समजोवपाक जाय आतां 20 वर्सां जेन्ना हांवें एक क्वेश्चन विचारलो तो वेटवेलाचे जे पंपिंग स्टेशना कडेन आसा ते कडेन कितले लिटर आसा ही शूड बी एबल टू आन्सर न्ही तेन्ना गुस्सा जातलो पूण म्हाज्या मोगान गुस्सा तो रागान न्ही मोगान पूण मागीर जर करपाक जाय तेकाय हांव रेडी आसा करपाक घरा धाडपाक म्हाका कांय प्रॉब्लम ना कित्याक इफ आय एम अकाउंटेबल दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल दॅट इज द मिनींग ऑफ दीस गुस्सा इट इज नॉट पर्सनल आमचें रिलेशन तशें म्हाका कोणाक वयल्यान तांकां हेल्प करता तेंचे इश्यूज कितले गव्हर्मेंटा कडेन पेंडींग आसा खूब सोल्यूट केला आनी बाकीचे आतां करता सो म्हाज्या आनी तेंचे कांयच प्रॉब्लम पर्सनल ना म्हाजे कडेन ज्यो गोश्टी जाता तांकां हांव करून दिता म्हाजे कडेन जे जाता त्यो पूण जेन्ना कामाचे बद्दल आसा तेणी काम करपाक जाय असो म्हजो हेतू दोन गोश्टी आहा संकल्प तेन्ना आमच्या वांगडा आसा तेन्नाय आसलो आनी आतां ऑपोजिशनाक तेन्ना आसलो तो विशय खूबदां मांडला आमदार जातकीर इश्यू कितें आसा हांवें पयलीं सांगलां पळय हांवें CRZ एक बातम्या केल्या की गव्हर्मेंटान कांय करूं ना आनी एक सुप्रीम कोर्टान केस जिखलो खंयच्या तरी ते सायडीचो कोण तरी हांव नांव घेना पेनालिटी ते सायडीचो तुमकांय खबर आहा तो जिखलो कसो हांवें 2011 CRZ प्लॅन केलो म्हूण तो केस जिखलो कित्याक ती अल्टिमेटली ऑफिशियली CRZ लायन माग केली म्हूण तो जिखलो आज तो सांगता गव्हर्मेंटान काय करूं ना ही गोष्ट चुकीची CRZ प्लॅन जालो पूण तो केस सुप्रीम कोर्टान जिखलो आज ते वाचले आनी ताच्या वांगडा बाकीचे खुबशे डिफिकल्टी आहा तेय वाचतले दुसरी गोष्ट जी आसा 2011 CRZ प्लॅन करपाचे हेतू हांगा MPTचें काम चालू आसा हांगा दोन भाशेचे एक पोल्युशन आसाच हांव नांव म्हणूंक शकना कितले आसा ते म्हाका लेवल्स पोल्युशन बोर्ड दिता आनी मॉनिटरींग स्टेशन हांगा आसा दोन भाशेचे पोल्युशन आसा 10 बिलो 10 आनी लेस दॅन 10 अबव 10 आनी लेस दॅन 10 सो हितून भितर इफेक्ट जाता सो हेचे खातीर पोर्ट काय पयलीं आयनोर एक्टिविटी काय जायना आयनोर एक्टिविटी हांगा चलताले तेन्ना कोलसो हांगा एक तेंबो येनासलो खूब नेग्लिजिबल जाताले पूण जेन्ना खंयची एक्टिविटी बंद जाता दुसरी एक्टिविटी वाडटा पोर्टाचे लोकां काम आसा कितें आसा त्यो गोश्टी आसा हितून भितर तेणी एक प्रपोज केल्लो एक एंटायर कवर करपाक डोम फूल डोम प्रपोज केल्लो आनी ताका NGTन बंद केलो जे पर्यंत 2011 प्लॅन जाना तुमी करूं शकना 2011 प्लॅन जाला CRZ सेंटर MOFCन ताका परमिशन दिला डोम घालपाक सो आमी एंटायर डोम घालपाक एंटायर डोम म्हणजे ते एक्टिविटी जाता तेतून डोम जातलो तेजे नंतर हो डोम तेणी प्रॉमिस केलो बेगिना बेगीन करतले म्हणून दे डोंट नो वी विल स्टॉप देम दॅट इज अ इन्शुरन्स टू सो एंटायर डोम घालून एंटायर डोमा भितर हो एक्टिविटी जातली डोमा भितर सगळे न्यू गॅजेट्स करून तेंचे भितर जे डस्ट जाता इट विल बी सेपरेटेड विथ फिल्टर आनी वयर वाऱ्यान जे येता ते येवचे ना असो हेतू तेणी सांगला तेणी प्रेजेंटेशनय म्हाका दिला सो वी आर वर्किंग ऑन दॅट सिस्टम आतां बंद करपाक हांव नका तेजेर हांव कमेंट करना पूण बंद करून सोल्युशन आसना आज आमी पावर वापरता स्टील वापरता आनी कितें लोखंड वापरता हेका कोळसो लागताच तो आमी गोंयान खंय तरी करना खंयचे बाकीचे आमच्या राज्यान करून आमकां पावर दिता सो ह्यो सगल्यो गोश्ट्यो खंय तरी आमी सगळे एक जावन आमी देश आमचो बरो वचपाक जाय हितून भितर सोल्युशन करपाचो प्रयत्न आमी करतले डोम घालून जाता तितले पोल्युशन लेवल जे आसा नेग्लिजिबल करपाचो प्रयत्ना भितर आमी करतले वेल्सांचे तुवें सांगला वेल्साचो विशय दुसरो आहा हांवूय म्हज्या मतदारसंघात डबल ट्रॅक जाल्लें आसा ऑलरेडी आनी हांवें पयलीं सांगलें आसा की डबल ट्रॅक जातकीर इश्यू दोन जाता सॉल्व एक पयलीं जी ट्रेन वयता ती पयलीं म्हज्या मतदारसंघात सारकी घरान लागीं तेंकां नाशिल्ली तेचे लोक आमच्या मतदारसंघात पयले हांवें तांकां कंपल्सरी रिटर्निंग वॉल कॉन्क्रीट रिटर्निंग वॉल विथ उदक सकयल वचना न्हय ते आनी ते एकुमलेट जावन फाटीं उरता आनी जेन्ना एकदां उदक टायट उरली झप करून सगळे वांगडा घाण वांगडा वयता सो मे बी त्या टायमार मे बी जावंक शकता सो आय वील ऑल्सो स्टडी द टायडल इन्फ्लुएन्स आनी कशें उदक जे परत रिवर्स जाता कितले वेळ उरता आनी तो टायड घेवन सगळे उदक घाण उदक जे आतां वयल्यान येता नाल्यांतल्यान ते एकुमलेट जावन उरता आनी मागीर एकदां वयता आसतलें तेय हांव टायडल इफेक्ट ताका लागून म्हाजो संकल्प जाला म्हजो नंबर डायरेक्ट दी म्हाका फोन कर आय वील स्टडी द टायडल इफेक्ट ऑल्सो ऑन दीस टायड म्हणजे टायड बूक आसतलो आय वील अंडरस्टँड वेदर इट इज बिकॉज ऑफ दॅट जी टायड सकयल झप करून सगळे घाण उदक ते नाल्यांतले इले देंवता ते झप करून वचूंक शकता सो ऑल फीचर वील सजेस्ट
संकल्प बाबा आश्वासन करू शकता आणि फिशरमॅन हांव आश्वासन दिवपाक येयला की आय एम वर्किंग सिन्सियरली फॉर देम आनी वील फायंड अ परमनंट सोल्युशन. पूण तेज्या खातीर संकल्प बाबान म्हाका हेल्प करपाक जाय. हांवें संकल्प बाबाक सांगला की तेजी घरकान्नी हांगा लोकल कावन्सिलर आहा, बाकीचे कावन्सिलर आसा, एटलीस्ट मडमगांव दाजीक घेवन वास्को पळयतलो. खंय खंय जर उदक जर नालान सोडटा थंय जर हांव सुरेश करपाक जाय हांव रेडी आहा करपाक, म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना. पूण उदक नालान घाण उदक सोडपाक जायना हें म्हजें हेतू आहा. तेजे खातीर आमी थोडो टायम दितलो. हांवें असेंब्लीन तुमकां खबर ना, लास्ट टायम असेंब्लीन हांवें सांगलेलें हांवें डिस्कनेक्ट करता उदक, लायट उदक डिस्कनेक्ट करता जे वयल्यान सोडटा ते. मागीर दाजी येवन म्हाका सांगपाक मातशें जावड आमी सोल्युशन काडया म्हणून. म्हाका दिसना तशें सोल्युशन जाल्लें आसा. सो हांव सगळ्या लोकांक मागता की एप्लिकेशन करचें, टेक्निकली सोल्युशन जाता ते आमी काडूं शकता. सुरेश पायपलायन घालूंक जाय, सुरेश पायप घालून वाल घालपाक जाय. आनी थंय जर जागो ना, कित्याक हांव वास्को पयलीं खूब वर्सां रावतालो, तुमकां खबर आहा. सो म्हाकाय खबर आहा त्या जाग्यान ते वाट वचपाची आसना. सो थंय जर आसा लोकांनी कॉम्प्रोमायज करून तांकां आमकां वाट दिवप पडटली पायप घालपाक. सो अल्टिमेटली फिशरमॅनाक जे त्रास जाता ते जावचे न्ही हे हेतू संकल्प बाबान सांगला. आमी काम करतले आनी हांव WRD मिनिस्टर सुभाष बाबाक सांगून जे नालान उदक येता इनलेट सगळे येता ते आयडेंटिफाय करून आमी रिपोर्ट तयार करून गरज पडल्यार हांव एनवायरमेंटूय हँडल करता. लोक जर आयकना जाल्यार म्हाका मागीर दुसरो स्टेप घेवंक पडटलो. म्हाका हांवें संकल्प बाबाक सांगता म्हाका करपाची इच्छा ना. सो लोकांक हेल्प करपाची इच्छा खूब आहा. सो लोकांनी जावन आपण हेल्प करपाक जाय. आमी सांगला फ्री कनेक्शन दिता आमी. कोणाक जर जाय फ्री कनेक्शन आमी वील ट्रीट इन द वॉटर, म्हणजे ते वॉटर जर 100 रुपया यूज करता, फ्री वॉटर स्किमी बसता तांकां तेय चार्ज लागचे ना. सो सगळ्यो गोष्टी आमी रेडी आहा लोकां खातीर करपाक. सो लोकांनी हे ट्रिटमेंट प्लांटाक पयलीं जो विशय आशिल्लो प्लांटाचो, आतां सुरेश प्लांटाचे पंपिंग स्टेशन आमचे हांगा वास्को मडमगांव ते इंडिव्हिज्युअली आमचो हांगा आसा आपयतलो आनी अनेकदां अशें इन्स्पेक्शन हांव स्वता दवरतलो आनी सगळ्याक जर कितें इश्यू आसा आनी कितें आसा ताका हांव सारकें करून हांव घेतलो. सो खंय खंय पंपिंग स्टेशन कितें आतां म्हाका लक्षांत आसा 1985 ही सुरेश सिस्टम चालू केल्ली. आतां 85 आमी 2003 जाली. मदीं मदीं खुबशे डिस्ट्रप्शन आसतले. सो ताका रेनोवेशन इम्प्रुवमेंट करपाक जाय. सो ते करपाक जाय हांव करतलो. सो तेजे खातीर हांव स्वता कित्याक पंपिंग स्टेशनां एवरी डिफरंट लोकेशनाचे आसा. सो आख्खो दीस हांव दिवन फूल म्हजी टीम घेवन हांव एवरी पंपिंग स्टेशन पळोवन ताका कितें सोल्युशन आहा तें काडून हांव तांकां पयलीं सद्याक आमकां त्रास जातलो म्हणून आमी आमच्या MLAक सांगले की हे पासून उदीक सोडता न्हू तर आमकां नुस्तेंकारांक जायते त्रास जाता म्हणून. सो आज आमच्या सरान आमकां जें आश्वासन दिल्लें नव्हतं PW मिनिस्टर निलेश काब्रालाक घेवन येतो म्हणून तो आज तेणी हाडलो आनी ताका सगळी कंप्लीट एरिया इन्स्पेक्शन करून दाखयली की ती सगळी सारकी कितें आहा तें. आनी तितून एक आमकां उत्तर कितें मेळ्ळें की म्हळ्यार एक कोण आसूं थिंगासून ते उदीक डिस्चार्ज जातलो तो सद्याक तो सील करता म्हणून सांगला सरांनी. आनी दुसरें कितें आहा तें नेक्स्ट इन फ्युचर जर सेम फ्लो जर चड येयलो उदकान जर येयलो दिसता जाल्यार डायरेक्टली आमकां इन्फॉर्म कर म्हणून सांगला. सो तुमी हॅप्पी आहा? सद्याक आमी हॅप्पी आहा आनी हेजे मुखार जर केशी येयल्यो जाल्यार परत आनी वच जातलो इश्यूज. तो येयला तो आमकां चड बरें दिसलें. येयला तो आमी चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या लोकल MLA आमचो संकल्पान ताका हाडलो म्हणून आमी ताकाय चड देव बरें करूं म्हणटा. फक्त इतलेंच की ते आतां उदीक पळय सोडटा तेमी आमकां दाखयलां एक मिनरल उदकाचे भाशेन तशेंच तें उदीक गेल्या पुरो म्हणून मागता आमी. आतां पळय टँकर पळय येता हे भायले टँकर येता कमीत कमी दिसाक 15 ते 20 टँकर येता दिसाक. म्हाका दिसना हे उदीक तेमी फिल्टर करून सोडटा कॅमिकल कितें यूज करता काय टँकर डायरेक्ट सोडटा तेवूय आमकां कांय खबर ना. त्या भितर प्लांटार आमी कोण येवन पावंक शकना. आमी फक्त पळयता ते नाल्यार लास्ट उदीक दर्यान वयता थिंगा. आयज दाखयलां तें उदीक ते नाल्यार वयता तें उदीक खूब डिफरन्स आहा. आमी मागता मिनिस्टरा कडेन जें पळय दाखयलां उदीक तशेंच उदीक तेणें सोडल्यार पुरो म्हणून. आनी आमच्या भुरग्यांक कितें ते उदकान न्हाता तांकां कांय इफेक्ट जायना जावन चडान चड देव बरें करूं म्हणटा ताका ते येयला.